प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 15वो विसवोर वोड 21 ते 28 पर्यंत. Mathew chapter 15 verses 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो. आनी अवचित त्याच प्रांतांतली कानाची एक बायल भायर सरून, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता, अशी वयली मारीत ताच्याशी आयली. पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना. म्हणटोच लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागलें, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता देखून तिका वचूं दी. पूण ताणें प्रतिपालन म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेड्या थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन सोम्या म्हाका पाव अशें म्हणून ती ताच्या मुखार सरपोटली. ताणें जबाब दिवन अशें म्हणलें, भुरग्याचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. खरें सायबा, तिणें म्हणलें, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेले दोन्ही पडटात ते कुडके सुणीं खातात. तेन्ना प्रतिपाडून जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तोरे, हो तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेक बरी जाली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता एक बायल जी इस्रायली पोरजेची नासली, ती सिदोनाची आसली. ती तिरा आनी सिदोनाची आसली, म्हणजे तिका देवा बरोबर कसलोच मानमेन नासलो आनी ती जेजूशी येता. आतां भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी मेळच्या एकदम गरजेची. त्या वेळार जो कोण इस्रायली पोरजितो नासलो तांकां देवा कडसून कांयच मेळोंक शकनासलें, कित्याक देवान ताचे बरोबर कसलोच मानमेन करूंक नासलो. म्हणून जेन्ना ही बायल तिराची आनी सिदोनाची जी आसता ती आतां जेजूशी येता, ती आतां पोत्तून पोत्तून आवाज करता जेजूक, म्हणटा, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. आनी भाव भयणीनो, जेजू तिका कांयच म्हणिना. पूण जेजू तिका कितें करता? जेजू तिजो अपमान करता. तिजो अपमान करता. भाव भयणीनो, जेजू तिका कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा तिका, भुरग्यांचो उणो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. त्या वेळार जो कोण इस्रायली पोरजेतो नासलो, लोक त्या इस्रायली पोरजेचो लोक तांकां सुणे म्हणटाली आनी जेजून त्या बायलेक सुणे म्हणलें. भाव भयणीनो, आयज आमकां कोण अपमान करीत जाल्यार, कोण आमकां अशे भशेन कडू उतरां उलयत जाल्यार आमकां अपमान जाता. आमी पयस वेता. आमकां आनी देवाचें उतर आयकोंक नाका. आमकां कोणा बरोबर संबंद दवरूंक नाका, कित्याक आमी आमच्याच मोगान खूब पडल्या. जो कोण आपल्याचो चड मोग करता ताका अपमान एकदम बेगी जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तिका म्हणटा, कितें म्हणटा तिका? भुरग्यांचो उणो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. पूण ती बायल कितें म्हणटा? पूण आपल्या दोन्याच्या मेजा वेळे दोन्ही पडटा ते कुडके सुणीं खातात. भाव भयणीनो, तिणें कितें म्हणलें? भुरग्यांचो उणो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय. हें जेजूची उतरां एकदम कडू. पूण ती बायल कितें म्हणटा, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेलो दोन्ही पडटात ते कुडके सुणीं खातात. ती मानता की ती सुणी म्हणून, ती मानता की तिका जेजू कडसून कांयच मेळोंक शकना म्हणून. त्या वेळार जेजू म्हणटा तिका, हांव वस्तोरे, व्हडतो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी त्या वेळार तिची धूव बरी जाता. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, ज्या भाशेन तो इस्रायली पोरजेचो लोक आसलो, जी ही सिदोन आनी प्रांताची बायल आसली,
तांकां तांचे भितर तो भावार्थ जेजूचो भावार्थ नासलो, कित्याक आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. पूण आयज भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोडवणदार मानता, जेजूचो भावार्थ आमचे भितर येता. गालेस्करांक 2:20 म्हणटा, जेजूचो भावार्थ आतां आमचे भितर आहा. म्हणून ज्या भाशेन जेजून ह्या संवसारांत जें केलें, अजापां केलीं, मिलाग्री केली, तीच अजापां आमी जेन्ना जेजूचे भावार्थ धरता, तीच अजापां आमच्यान करूंक जाता. कित्याक जेजून आमकां आपलो भावार्थ दिला. आनी भाव भयणीनो, आमी आयज भावार्थान चलोना जाल्यार आमी फकत वय मागणें करता, तेर्स करता, देवास्पण करता, नवेनां करता, पूण खरेपणी आमी भावार्थान चलोना जाल्यार आमचें आजून तारण जावंक ना. फकत आमकां देवा बरोबर संबंद धरूंक जाय जाल्यार, देवा कडसून कितें बरें आमकां मेळोंक जाय जाल्यार गरजेचें आमकां भावार्थ. हिब्रूचो 11:20 म्हणटा, देवा कडसून आमकां कितेंय मेळोंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज भावार्थाची. म्हणटच भाव भयणीनो, भावार्थ आमकां कसो मेळटा? ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोडवणदार मानला, आमी एक नोई रोसना जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. देव आतां जेजूचो आत्मो आमच्या आत्म्यान दिता आनी तेजे उपरांत तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आतां आमच्यान जें आमच्या आत्म्यान आसा तें आमच्या मनाची नडसुणी करूंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मनाची नडसुणी करता, आतां जो भावार्थ भितर आसा, तो भावार्थ आमच्या मनान, आमच्या जिवितान आनी आमच्या सगळ्या संबंधांनी आमकां तो मेळटा. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, गरज आमकां देवाच्या उतराची, गरज आमकां पोत्तून देवाचें उतर आयकपाक, पोत्तून देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, ते पोत्तून आमी उतर पाळटा. आतां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता भावार्था वरवीं. आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावता. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.